मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भारतीय स्वतंत्रता दिसा पेडणे तालुक्यातल्या पुलाचे उक्तावण केले। या पुलाक लागून तरमास आणि वजरी हे दोन गाव जोडल्यात। वर्ष 2004 पर्रीकार मुख्यमंत्री असताना हो पूल बांधपाची घोषणा ताणे केली। या पुलाचो आनीक बरो डिझाइन आणि बांधावळ करू येताली अशें मत मुख्यमंत्र्यान सुवाळ्या उपरांत प्रुडंटाकडेन उलयतना उक्तायले। पूल आमी सोपयलो म्हणटा म्हाका चर्चल ती जाय तितली डिझायनाची म्हणजे घडा पण एक दिसपाक बरो करूं येता आसलो तितलो करून ना तो ते मातशें चेंज करूंक जाय। हो 2004 हांवें डिक्लेअर केल्ली पूल प्रत्यक्ष म्हाका दिसता हे पायाभरणी करपाक 2010 जाली। आतां येतकच आमी बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो पण ते वांकडे तिकडे आसल्यामुळे खूब अशें कितें म्हणटा तें फिता लावपाचो हें न्हय पण कामाक बरो आसा। मांडवी न्हंयतले कसिनो भायर काडिना म्हूण सुदीप दळवी हे तरणाट्यान स्वतंत्रताय दिसा वेगळेच पद्दतीन निषेध केलो। पणजेच्यान बेती मेरेन तो मांडवी पेंवन गेलो। आम आदमी औरत अगेन्स्ट गॅमलिंग म्हळ्यार आग ही संघटना कसिनोंक विरोध करता। मांडवी न्हंयतले कसिनो आनीक 2 वर्सां चालू दवरपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचो निषेध करपा खातीर आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग ह्या संघटनेन स्वतंत्रता दिसा निषेध कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। सुदीप दळवी ह्या तरणाट्यान मांडवी न्हंयत पेंवन सरकाराचो निषेध केलो। हो जी प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केली हांगा आनी जे आज हांव स्विम करतालो ताचो बेसीक रिजन एकूच आसा। गव्हर्मेंट हॅड प्रॉमिस्ड दॅट कॅसिनोज वील बी रिमूव्ड, प्रॉमिस हॅज नॉट बीन फुलफिल्ड। Offshore casinos are meant to stand out of the river, out of the sea. They are standing in the middle of the city. People of Panjim and people of Goa are very much angry against this betrayal of trust by the government towards the people. Casinos वयताले, casinos lobby वयताले। आज नाही तर फाल्या, फाल्या नाही तर परवा, परवा नाही तर परवाच्या 1 दिवसा उपरांत, 2 दिवसा उपरांत, 3 दिवसा उपरांत। आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग ह्या संघटनेच्यो निमंत्रक सेबिना मार्टिन्सान ह्या आंदोलनाविशीं माहिती दिली। आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग आग संघटनेन वो प्रोटेस्ट दवरला कारण सरकारान अनाउन्स केला की कजिनोज पर जे आसा मांडवी रिवरान तांकां आनी 2 वर्सांची परवानगी दितले म्हणून आमी मागणी केल्ली की कजिनो बंद जावपाक जाय आनी बंद जावचे सोडून सरकार ते कजिनोक एक्सटेंशन दिता। सो हे निषेध करपा खातीर आयज आमी इंडिपेंडन्स डे हांगा प्रोटेस्ट दवरता। सुदीप दळवी मांडवी रिवरांतल्यान तो स्विम करता, तो मदीं आसतलो थंय, ताणें हे स्विम घेतला फ्री मांडवी रिवर्स फ्रॉम कजिनोज। सो ताकाय आमी सपोर्ट करपा खातीर हांगा हे प्रोटेस्ट दवरला। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। कानोळे बामणवाड्यावेले हॉटेलां शेतान सगळे गटार सोडटात, ताका लागून शेतपीक लावंक त्रास जाता। शेतां काबार जाल्यात अशें शेतकार म्हणटात। शेतांतल्या तळयेचें उदकय पिड्डेर जाला। पंचायत आनी भलायकी खात्या कडेन कागाळी केल्यो, कोणेच कानामनार घेवंक ना म्हूण शेतकार तिडकल्यात। कांदोळे बामणवाड्यार 20 शेतकार शेत लायतात। भात, मिरसांग, कांदे, हळसाणे असली पिकां थंय काडटात। मात हे शेतांची आतां साप्प वाट लागल्या। हॉटेलांनी सगळें पीक काबार केलां। हॉटेलांतले गटार शेतांनी सोडिल्ल्यान पीक लावंक मेळना। शेतांत पांय दवरपाची माणसुकी ना इतली घाण। सरकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें म्हूण शेतकार मागतात। हॉटेलां पळय जाल्या पळय ती सगळे हांगासर पोल्युटेड वॉटर तांचे ड्रेनेज कितें आसा पळय ती डायरेक्टली ह्या उदकान सोडटात हांगासर तळ्यान। गटराचें उदक सोडटा आनी हे सेप्टिकाचें उदक सोडटा आनी तळी घाण जावन सामकें हें जाला, प्रॉब्लेम जाला। शेतांकूय प्रॉब्लेम जाला आनी हांगासर सरावंडींग लोक आसा तांकांय प्रॉब्लेम जाला। हे सगळ्याक केलें कंप्लेंट पूण आजून पर्यंत कांयच हें करूंक ना। सगळे उदीक ते हॉटेलाचे सोडून घाण करून उडयल्या, आमकां रोंपे लावंक मेळना। ह्या मातशें आमचे गव्हर्मेंटान लक्ष घालून आमचे सारकें करून दिलें। जेन्ना हे हॉटेल येयले थंयसून आमकां कांयच शेत कांय भात वाचून व्हरोंक मेळना। येयल्ल्या दिसा फाला पडटा। पंचायतीक सांगल्यार पंचायत कांय एक्शन घेयना, हेल्थ सांगल्यार हेल्थूय एक्शन घेयना। आनी जेन्ना भात पिकता त्या टायमार सगळे शेत सकयल पडटा आनी 40 साक घेवन वयतालो तो हांव 5 साक घेवन घरा वयता। हेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाचें आनी हें पळोवपाचें। रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।